बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात विरोधी पक्ष फुडारी केपेचो आमदार बाबू कवळेकाराक शुक्रारा अँटी करप्शन ब्रांचीन उजरायलो। बाबूची सुमार 3 वरां चौकशी जाली। चौकशी अधिकाऱ्यान विचारिल्ल्या प्रस्नांक बाबून ताचे पद्धतीन जापो दिल्यात। बाबू कवळेकारान हिशेबी येणावळी परस मायज पयसो करून केरळांत बेनामी प्रॉपर्टी घेतल्या म्हूण ताचेर आरोप। इतले मजगती मेन मायनिंग केशीत एसआयटी रॉय रवी नायका फाटल्यान लागल्या। पयलो समन्स चुकयले उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार दुसरे फावट शुक्रारा अँटी करप्शन ब्रांची मुखार हाजीर रावलो। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण एसीबीन केरळांतले बेनामी प्रॉपर्टीच्या प्रकरणात बाबूची सुमार 3 वरां चौकशी केली। चौकशे उपरांत भायर आयिल्ल्या बाबू कवळेकाराक मिडियान धरलो। तो खंय चौकशेक पुराय सहकार्य करता। इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे गेली 5 वर्सां 6 वर्सां चालू आसा। हांव सदींच कॉपरेट करता। इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतना म्हाका आनी कांय सांगपाचें ना, पूण हांवें पयलीं पासून कॉपरेट केला आनी आतांय केला कॉपरेट, आनी हेचे फुडें तांकां कॉपरेट करतले। म्हणजे सहकार्य सगळें आसतलें। चौकशी जावनी। बाबूचे घर आनी ऑफिसाचेर घाल्ले धाडींनी ताचे घरांत मटक्याचे बूक, रिसिटी आनी तसले साहित्यूय मेळिल्लें। ते चौकशेचे मात फुडें कितें जालें ताची अजून जाग मागना। बेहिशोबी मालमत्तेचे केशीत बाबू कवळेकार पुलीस आपल्याक भितर उडयत म्हूण अटकपूर्व जामिनाक गेला। ताका सोमार मेरेन अंतरीम अटकपूर्व जामीन आसा। इतले मजगती एसआयटी मायन्सान मेन मायनिंग केशीत रॉय रवी नायकाक काडिल्लो समन्स ताणें चुकयलो। एसीबीन रोखडोच दुसरो समन्स काडून रॉय नायकाक बुधवारा 11 हाजीर रावपाक सांगला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। सरकारी नोकरे फाटल्यान भुरगे धांवतात कारण आमचे शिक्षण फुडें कितें करप ताची जाप दिना म्हूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार यूथ पार्लमेंटाच्या कार्यावळीत उलयलो। भुरग्यांनी उद्देगीक स्पिरीट दाखोवंक जाय। सरकाराच्या कितल्योश्योच येवजण्यो भुरग्यांक नवे उद्देग सुरू करूंक उर्बा दितात, मात चडशा भुरग्यांक ह्यो स्किमी आसात तेंच खबर ना अशी खंत तांणी उक्तायली। LDC जावचे किंवा क्लार्क जावचे इन स्पायट ऑफ बीइंग अ पोस्ट ग्रॅज्युएट अशें कित्याक दिसता? सो वस्तुस्थिती कितें आसा? शिक्षण आमचें आसा तें भुरग्याक एक फुडें आपूण कितें जातलो हाजें विजन शुन्य दिता। दॅट इज नंबर 1। शिकून जातकूच कितें करचें हाजें कांयच एक फुडलें डायरेक्शन दिना। त्यामुळे आमच्या भुरग्यांक योग्य दिशा मेळटली जर तूं जाल्यार 2-3 गोश्टींची आवश्यकता। सरकारी नोकरी आमी फक्त सादारणपणे 10 ते 12% लोकांक दिवंक शकतले। ताजे पयलीं केदोय व्हडलो कोणूय आयलो, पर्रीकार आयलो किंवा आनीक कोण आयलो, द नंबर ऑफ गव्हर्मेंट सर्वंट्स कॅनॉट इन्क्रीज। सी, गव्हर्मेंट जॉब इज अ चॉयस ऑफ द पर्सन बिकॉज हांवें तुका रिजन सांगलें। 2 गोश्टी ह्या भितर। एक म्हणजे तो इजी जॉब दिसता, आनी दुसरी गोश्ट कितें करप तें कळना किंवा ऑल्टरनेटीव कितें तें कळना। सीएम रोजगारी पळय मरे, तूं पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्यार विचार कर वॉट बिजनेस आय कॅन डू। जस्ट गो थ्रू द वेरियस मॉडेल्स। दॅट बिजनेस द रिस्क हॅज बीन रिड्यूस्ड बाय गव्हर्मेंट। भुरग्यांनी मुख्यमंत्री आनी आमदारा कडेन चर्चा केली। तरणाट्यां मदीं आत्महत्येच्या प्रवृत्तीचेरूय चर्चा जाली। यूथ पार्लमेंट सर्तींतल्या जैतिवंतांक इनामां दिलीं। तांणी परफॉर्मन्स दाखयलो। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे आनी ओंकार फळारी। सरकारी वृद्धाश्रमांचेर ताण वाडटा, जो तो जाणट्यांक वृद्धाश्रमांत घालूंक सोदता। दर एकलो सोदता तशी तांची काळजी सरकार घेवंक शकना म्हूण प्रोवेदियो मंत्री फ्रांसीस उलयला। IPBHतले कांय पेशंट वृद्धाश्रमांत पावतात। तांची मेंटल हेल्थ सांबाळपा इतले सरकारी वृद्धाश्रम सक्षम ना। IPHB आनीक 70 जाणांक धाडूंक सोदता। जाणट्यांक सांबाळूंक खंय लोकां मदीं जागृताय जावंक जाय। ही संख्या वाढत आहा जाणट्यांची। जाणटे म्हणजे बेश्टे जाणटे न्हू, ते आजारी असतात। दे आर सिक पीपल समटायम्स, आनी सम ऑफ देम आर व्हेरी व्हेरी सिक। म्हणजे आनी थोडे सारके जाले उपरांत घरचे लोक व्हरनात तांकां। आतां आमचें व्हडलें प्रॉब्लम जाला मेंटल हेल्थ आहा तें प्रॉब्लम जाला। IPHB लोकांक भरती करता, सारकें करता आनी घरा धाडूंक सोदता। तांकांय लोक कोण व्हरना, घरचे व्हरना। म्हणून तांकां काडले आनी आमचे चिमेल असेंब्लीन 25 लोकांक घातल्या। आतां आमकां तें कठीण जाता तांकां सांबाळपाक। ते दुसरे भाशेचे लोक आमचे कडेन स्पेशल कॅर दिवपाक तांकां घडना। म्हणजे मेंटल हेल्थ इज अ डिफरंट इश्यू ऑल टुगेदर। म्हणटकच आमकां तें करपाक आमकां ते भशेन वेवस्था जाय। इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं, मॅन पावर जावं,
स्पेशलायज तो. आनी ते मातशे आमचे बाकीचे इनमेट्स आहा पळय तेंचे कडेन मातशे प्रॉब्लम करतात. आनी IPH बी आनी हांवें 70 जाण धाडूंक सोदता आमचे कडेन, पूण तेंचे कडेन इलाज ना. जेन्ना घरचे लोक व्हरना तांकां खंय तरी घालपाक जाय न्हू. ते हॉस्पिटल तेंचेरूय प्रेशर आहा IPH बीचेर. तेंचे कडेन नवे लोक भितर सरूंक सोदता, म्हणजे पन्ने काडपाक जाय भायर. पूण आमचो डायरेक्टर खूब प्रयत्न करता, आमचो गोलवयकार, आनी ते CSR भयंकर प्रयत्न करता, अवेरनसूय तयार करता कित्याक हे लोक आमचे कडेन पावतात खंय ते, आनी ते कमी कशें करप पयलें. सो दॅट इज अ बीग चॅलेंज बिफोर सोसायटी. भुरग्यां मदीं जाणट्यांक सांबाळपा विशीं जागृतीक म्हूण शेनवारा 10 फेब्रुवाराक कुंकळे म्युनिसिपल हॉलांत स्नेह भाव संस्कार कार्यावळ दवरल्या. खंयचे तरी आमच्या नव्या भुरग्यांक बरी संस्कृती आपल्या आवय बापायक सांबाळपाची संस्कृताय शिकोवपाक जाय म्हणून, जाणीव करून दिवपाक जाय म्हणून येता ते 10 तारखेक कुंकळच्या म्युनिसिपल हॉलांत एक कार्यक्रम दवरलेलो आसा, जेचें नांव जावन आसा स्नेह भाव संस्कार. 2 शब्द हांगा जॉयंट मारलेले आसा, स्नेह भाव एक आनी संस्कार. स्नेह भाव म्हणजे हे जाणट्यांक तो जाय, आनी हे स्नेह भाव म्हणजे आपुलकी, स्नेह, माया हे संस्कार जे आहा ते आजच्या जनरेशनाचेर जावपाक जाय. म्हणून संस्कार कोणाचेर ह्या भुरग्यांचेर, म्हणून हे 2 टर्मिनॉलॉजी एकी कडेन हाडल्या आनी ताका नांव दिलां स्नेह भाव संस्कार. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.